पळय तुम्ही मिडिया एक वर्सभर नाल फोडीत आहा म्हाका काडटा म्हणून पेपरार फोटो घालीत आसता आता तुमचे कसलें इन्फॉर्मेशन हांव नकळो पूण जे पार्टीन हांव काँग्रेसून हांगा बीजेपीन जॉयन जाला ही कॅडर बेस्ड पार्टी विचारवंत लोक आहा जेका काडपाचो देंवोवपाचो कितें दिवपाचें ही बरें स्टडी करून डिस्कस करून विचार करूनच सगळें चलता। हांव मिनिस्टर जाल्ल्याक म्हाका दिसता मिडियान 3ऱ्या म्हयन्याच्यानूच सुरू केलां म्हाका देंवयता म्हणून। पण हांव इतकें सांगूंक सोदतां जाणटे आमचे म्हणटाले कावळ्याच्या श्रापांनी गोरवां मरना म्हणून। कावळ्याच्या श्रापांनी गोरवां मरना। तुमी मिडियान कितके म्हाका काडटा 3 वर्सां जाली मिडिया काडीत आहा म्हाका। आय डोंट नो वॉट इज द एक्शन। म्हणजे आता मिडिया तुमचे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करप पद्दत बरी काय फेल आहा। तुम्ही जे 3 वर्सां पेपरार दीत आहा तर काल पळय काल म्हाजें नांव काल आनी प्रुडंट मिडिया जावं आनी राष्ट्र कितें ते चॅनल म्हाजोच फोटो दाखयतालो। हांव सुशेगाद आहा सुशेगाद न्हिदता काय ना प्रॉब्लम। म्हणजे तुम्ही कसले गणितां करतात तुमकां कोण सांगता काय तुमचे इन्फॉर्मेशन पत्रकारिता कमी पडटा खंय तरी सारकें इन्फॉर्मेशन घेवपाक कळना। हांव म्हणिना काय हांव अफवा बिफा कांयच म्हणिना। म्हाका काल एका एडिटरान फोन केला तुका बीन फोन येयला काय आनी कसलो म्हाका फोन सदांच येता सगळे ना काडपाचो आहा आमकां तुका कळना म्हणजे घाल फाल्यांच्या पेपरार कितें आमी तूं 3 आतां पळय 3 वर्सां 3 म्हयने 4 म्हयने जाले खंयचे ड्रॉप करता म्हूण म्हाजें नांव नासतना खंयचे कालावधी गेल्या ती सांग। खंय केन्नाय तर सरकारान रिशफल जाता जाल्यार पयलेंच नांव म्हाजें आसता। हांव कमी उलयता म्हणून काय प्रेस घेयना म्हणून काय तुमकां कितें तरी वायट दिसता म्हाजें म्हणून तुमी घालताय म्हणून म्हाका कांय कळना। सी एक तर मिडिया एकलो सांगता ते कोण तरी एकटो सांगता तर वांगडाच सगळ्याच पेपराचेर येता। काल सगळ्या पेपर आहा लोकमत नसताना उजो आसना म्हणटा धुवर नसताना उजो आसना म्हणटा सो धुवर कसं तरी भायर सरला पळय स्वप्नांनी धुवर पळयता तुका धुवरूच कसो दिसतलो। तुमी स्वप्नान धुवर पळयतात काय प्रॅक्टिकली जो बदल करप मुख्यमंत्र्याच्या हातीन आसता। पक्ष स्ट्रॉंग जाल्ल्यार न्हू खंय कमी जास्ती जाता जाल्यार पक्षान डिसिजन घेवन करप आसता। आता तुमकां वर्साचे 3 वर्सांनी तोच धुवर येता जाल्यार कितें करतले म्हणजे ती 3 वर्सां धुवर आसत जाल्यार उजो पेटानसर रावना उजो पेटलो जाल्यार मागीर फाल्यां पेटलो सी हांव मरे कॉमन मनीस हांव येला कॉमन मनीस अजुनूय हांव कॉमन मनीस म्हूण आहा। म्हाज्या घरा कडेन पुलीस बीन ना म्हाज्या घरा कडेन कामगार बीन ना सारण सुद्दां हांव मारता म्हाज्या घरान जाय जाल्यार एकूच आसता कितें जेवण तें भायर हांगा इस्कॉलान आसता म्हणून जेवण इल्लें करूंक आसता। सो मिनिस्टर आसूं आमदार आसूं सरपंच आसूं ना जे दिसा हांव 1986-88 सरपंच जाला तोच निळकंठ अजुनूय आहा तेच जेवण आहा तेच खाणें आहा तेच भोंवप आहा। ओके आता ही गव्हर्मेंटाची 30 लाखाची गाडी म्हटली जाल्यार हांवें जी स्वताची 30 लाखाची गाडयो घेवंक शिकलो हांव 1993 हांव बिझनसमॅन म्हाजे स्वताच्यो 2 गाडयो 93 आसले समजलें। काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन येवन बीजेपी पचली तुमकां पचली शेत दिसता तुमकां बीजेपी येवन सुशेगाद आमचे पचलेत न्हू। तुम्ही म्हणले की खूप टाइम मिडियाच काडटा पण इतके टाइम केन्ना पार्टी नो केन्ना सीएमान केन्ना कितें कितें बरें सांगा त्या संदर्भान उलयला नाही उलोवपाचो प्रश्नच येना तेंचे ते विचारवंत आहा पार्टीन सादे लोक कोण ना। पार्टी ही पार्टी जी आहा 3रो टर्म जाला आनीकूय 3 टर्म येतले 5 टर्म येतले सो कोणाक दुखय नासतना चलतले चलयतले। तुम्ही अजून मेरेन दुखावलेले ना तुम्ही अजून मेरेन दुखावलेले कितें ते तुम्ही दुखावलेले अजून मेरेन ना दुखावले ना मंत्रीपद गेले असले नासले एकूच इश्यू। तुमचें काम चालू उरतलें लोकांक तुमच्या लोकां खातीर काम चालू उरतलें। आमदार सरपंच नासलो पासून आमदार नासलो सरपंच नासलो शेवट पासून काम। आनी एक लक्षान घेयात जेन्ना हांव पदार येयलो बरोवप केलें जाल्यार एकूच पयलें काम करता म्हणटा पळय ते गरिबांक आनी गरिबांच्या घरांत शिक्षण दिवपाचें लोकां खातीर आरोग्य दिवपाचें म्हाजे कडेन एम्ब्युलन्स बीन दवरल्या लोकां खातीर गरिबां खातीर मतदारसंघाचे सबंद दीस आनी रात म्हाका समज थोडो वर टायम गावलो पासून जाल्यार हांव लोकां खातीर मतदारसंघानूच आसतलो। म्हाका फॉरेन टूर बीन चड लागना एखादो कोण गेलो वांगडा वचपाक गेला जाल्यार गेले
तो केन्ना 5 वर्सांनी एकदा लक्षांत येयलें. सो हांव सदांच चिंततां हांव लोकांचो सेवक जल्मान येयला पळय ते करीत येयला आनी तशेंच आसतलें, कांयच ना प्रॉब्लेम. जेन्ना हांव सरपंच जालो पयलो 1988 तो निळकंठ तेच शब्द तेच विचार तेच खाणे जेवणे तशें आसा, कांयच फरक ना. सो तुमकां आनी एकदां सांगता की तुमी आमी केन्नाय म्हणटा अरे तो नाल्ल फुटाना जाल्यार सादून फोडूंक जाय, तुमी सादयतात कसो कोण जाणा, पूण इट्स ओके. सी पत्रकाराक तुमकां खरी न्यूज गावता काय तुमी कशी घेता मागून. आतां एकदां जाल्यार सोड, परत केन्ना बाबा तेणें ह्या एका मनशान हिंट दिलो 4दा, 5वे फावटी तो आयकून परत घालप छापप कितें कांय कळना. म्हाका एक दीस अशी सांगा केन्ना तरी रिशफल जालें की म्हाजें नांव पयलें नासतना सांगा, पयलेंच आसता सदां पेपरार. आतां कित्याक पेपराक तें हांव नको सांग.